आज परिस्थिती कितें आसा? आज गोंयची शेतां पडंग पडल्यात. कुळ कायद्याचो जो हेतू आशिल्लो तो कुशीन पडला आनी सारकें उरफाटें घडलां. शेतां पडंग पडल्यात. ती पिकोवपाचो प्रयत्न खंयच्याच सरकारान करूंक ना. कित्याक तें बऱ्याक पडटा. हळू हळू ताचें कन्वर्जन करूंक मेळटा आनी कन्वर्जन करतकच मागीर कितल्योश्यो बिल्डिंगो उबी करूंक मेळटात. तातूंत राजकारण्याचो फायदो आसा, लोकांचो ना. पूण हाका लागून शेतां पडंग पडल्यात आनी आमी परस्वादीन आसात. आमी अन्नाच्या बाबतींत परस्वादीन आसात. आयजूय तांदूळ गोंया भायल्यान येता, गंव गोंया भायल्यान येता, कड्डण गोंया भायल्यान येता, शाक भाजी गोंया भायल्यान येता, फळां गोंया भायल्यान येतात, फुलांय गोंया भायल्यान येतात. आमची आज परिस्थिती अशी की बेळगांवच्या बाजारपेठेंत जर संप जालो वा आनी कसलीय आडखळ आयली जाल्यार गोंयांत शाक भाजी ना. तिळारी कॅनलाक खंय आडखळ आयली, पेडणे तालुक्याक उदक ना. आमी 1 मेगावॉट पासून वीज निर्माण करनात. आमची सगळी वीज गोंया भायल्यान येता, नॅशनल ग्रिडांतल्यान येता, कोणाच्या फावरान न्ही. पूण आमी परस्वादीन आसात. हे विजेचे बाबतींत खंय जर गोंया भायर आडखळ आयली तर आमच्यांनी कांय करूंक जायना. काळखांत रावचें पडटलें कांय राती. आनी हें घडटा, आजूय घडटा. आजूय घडटा की लोक उदका खातीर तळमळ काडटात. नळाचें उदक 24 वरां मेळपाची वेवस्था गोंयच्या सगळ्या गांवांनी जावंक ना. कांय गांवांनी उदकाचो इतलो त्रास जाता की बायलांक कळशे घेवन मोर्चे काडचे पडटात. वीज 2-2, 3-3 राती नासता, दिसाची नासता. कित्याक वीज आतां लग्जरी उरूंक ना. वीज आतां दिसपट्टी गरज जाल्या. कारखान्याक लागता आनी रांदचे कुडींतूय लागता. वीज ही गरजेची वस्तू जाल्या. ती नासत जाल्यार लोकांचेर आकांत येता आनी म्हणून विजेच्या खात्याच्या इंजिनियरांक घेराव पडटात. हें सगळें कित्याक घडटा? जाल्यार आमचो जो विकास म्हणून जें कितें आमी केलां तें योग्य दिशेन करूंक ना. खरें म्हळ्यार विकासाचो केंद्र बिंदू आसूंक जाय मनीस. अखेर तूं साद्य कितें करूंक सोदता? केंद्र सरकारा कडल्यान निधी मेळटा किंवा हांगच्यानय महसूल मेळटा. तातूंतल्यान आज मेरेनच्या सरकारांनी फाटल्या 58 वर्सांच्या काळांत चडांत चड कितेंय निर्माण केलां आसत जाल्यार थोडें इन्फ्रास्ट्रक्चर. मार्ग जाल्यात, पूल जाल्यात, व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो जाल्यात, गरज नाशिल्ल्योय बिल्डिंगो जाल्यात. 46 कोटींची एक बिल्डींग पणजे बांदून धवत ती कशी पडून उरिल्ली आसा वापर नासतना. असलेंय घडलां. पूण जो मनशाचो विकास जावंक जाय आशिल्लो तो मनशाचो विकास फाटीं आसा. खूब थोडो जाला.